प्रितीच्या बाबळीन आयज हे मिसाची भेट हांव समरमतना आमी दोन संकल्पां ते सामां घेतात. पयलें संकल्प पॅट्रिक आफोन्सो आनी दुसरें लिंदा फेर्नांदीस. दोगूय हे आमच्या भावाक आनी भयणीक सोंपल्या 3 वर्सां बदतात. तांकां सर्गींचें सूख मागुया आनी तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय हांव दिवया. तेच परी आयज आपलो वाडदीस मनयता स्टीवन फेर्नांदीस. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. तेच परी आयज 25 फेब्रुवारीचे 25 फेब्रुवारी सायबीणमाय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. व्हडलें बाट्टू जॉन आब्र्यू, दोनरें विलियम फेर्नांदीस. सायबीणमायच्या मजतीन ह्या कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद पडूंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबळीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोतीक वरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Pratunya सर्वेस्परा देवदूतांच्या आनी मनशांचे मुण्यारपण तुवें सोपून मांडावळीन थारायलां. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा कोत्तात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो कोरोदेव तुजे सवें आनी पयत आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता सोरस्पराची चाकरी करूंक तूं आशेताय जाल्यार तालनेक तयार राव. प्रमाणीक काळजाचो जा तीर राव आनी हाल उपाद्रे येता तेन्ना भिये नाकाय. तुज्या जिविताच्या शेवटाक तुका मान मेळचे खातीर ताका गोठ वेंग मार आनी ताका सोडी नाकाय. तुजेर येता तितलेंय तूं मानून घे आनी तुजे कालते गोटीर वायट बरें जाता तेन्ना सोंसणीकाय घे. कित्याक भांगार उज्यांत घालून तपासतात आनी विचून काडलोल्या मनशांक हिणपणाच्या खोरनांत. ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट मार्गान चल आनी ताचेर बोरवासो दवर. सोरस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचे काकुटीचेर पातयेवन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सोरस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताचेर पातयेवन रावात
आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सोरस्पराची बोगती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोसाक आनी काकलुटीक आशेवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सोरस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोजेक सांपडला वो ताचे बोगतीच्या मार्गार तिरायेन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला वो ताका उलो मारतल्याक आपले खान बेरे केले जायत. कित्याक सोरस्पोर काकलुटवंत आनी मोगाल तो आमची पातकां बोगशिता आनी दुखी कोश्टां दिसांनी तो आमकां पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडूकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. सोगली मुरुया. सोरेस्वराच्या हातान तुझें जिवीत घाल. सोरस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कोर. देस बोगूंक आनी शांतीन जेवंक तुका मेळटलें. सोरस्परा सोवें आसूं सोगलो तुजो संतोस. तुजें कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. सोरस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशाचो जीव सोरस्पोर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकटाच्या वेळार तीं गाबोरचीं नात. दुकोलाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जबाब. सोरस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. वायटाक पाट कोर. बऱ्या कोरण्यांक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिखाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सोरस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कोदींच सांडचो ना. जबाब. सोरस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशाची सोडवण सोरस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सोरस्पोर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. सोरस्पराच्या हातान तुजें जिवीत घाल. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. दुसरी कोणचीच वोदवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू तुजो कुरीस सोगली मोजी आशा. तुजे खातीर कुर्सार मेला म्हाका संवसार. तुजेच खातीर हांवूय संवसारांक मेलां कुर्सार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गलिल्यांतल्यान वेताले. पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें. कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकून दितालो आनी तांकां सांगतालो मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवंत जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफेर्नाउमान पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें वाटेर कसलो विवाद कोत्तल्यात तुमी. ते ओग्गेच रावले कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन विवाद कोत्ताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें कोणाक पयलो जावची कुशी जाल्यार तो सगल्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकोर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक
धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या बाबिनो, आविलाचें बाग्योन तेरेजा सेंट ट्रिजा ऑफ आविला एक दीस खंय वेतालें प्रवास करतालें आनी तेन्ना घोड्यांच्यो गाडी न्हू हॉर्स ड्रॉन कॅरेजीस आनी ती वेचे आदीं जाय तो पावस पडलो, पावस थांबलो म्हूण ती वचून कमेस केली आनी उक्ती कोच द कॅरेज वॉज ओपन, गाडी आहलो ती उक्ती आहलोली. वेता वेता आनी वाटेर पावस पडलो म्हणटकच जाय तो रेबो, जाय तो उदक चिकोण जाल्लें. गाडयेचें एक रोद रेब्यांतल्यान गेलें आनी रेब सगलो उसडून तिच्या आख्या बातिनाचेर पडलो न्हू, माद्रींचें बातीन आसता तेचेर पडलो. तेन्ना कोणाक हें जावचें ना, ती मातशें हें जाली आवयस, सगलो बरें बातीन मेळ्ळें जालें, कोणाक जावचें ना. आमकांय जातलें न्हू, आमी हिंगा भोंवल्यार कितें चिकोल पडलें जाल्यार मातशें तरी निराश जातली न्हू, तिडोक येतली न्हू, इरिटेट जातली न्हू. आनी तिणें त्या इरिटेशनांत एक मागणें केलें, देवा हें सगलें कितें, हांव तुगे इश्टीन मरे, वॉट इज दीस ओ लॉर्ड, आय एम युअर फ्रेंड. ठाक्कोन तिका देवागे जाप येयलो, आय ट्रीट माय फ्रेंड्स लायक दीस ओली. हांव सगल्या म्हज्या इश्टांक आनी इश्टिनीक हे भाशेनूच रातार कोता. ठाक्कोन तें जाप दिलो, तेका लागून देवा तुका थोडे इश्ट आहाय संवसारांत. सांत ती व्हडली विजनां ते देव दिसती पडटालो, दे हॅड दॅट कनेक्शन. घोडे हें कॉमीक जाय, तुमळे हांव हें आनी कितें कॉमीक जाय, तेंगे कनेक्शन इतलें बरें आहलोलें. प्रेयर इज अ रिलेशनशीप म्हणटाय न्हू, देव आनी ती सारकी डायलॉग मनशांक उलयल्या भशेन तें डायलॉग केलो. पूण म्हत्वाचें तें देवान ते जबाब दिलो तो, आय ट्रीट माय फ्रेंड्स एक्झॅक्टली लायक दीस ओली आय ट्रीट माय फ्रेंड्स. कित्याक आयचें पयलीं वाचपांत आमकां एक वळ मेळटा, भांगार उज्यांक घालून तपासतात आनी विंचून काडलोल्यांक जाय ते त्रास दिवन तांची परिक्षा जाता न्हू. लायक गोल्ड इज टेस्टेड इन फायर, द एक्सेप्टेबल आर टेस्टेड, आर मेड टू गो थ्रू हार्डशिप्स. एक्सेप्ट इंग्लिशीन उतर एक्सेप्टेबल आहा आनी एक्सेप्टेबल कोंकणीन तरी म्हणटलो मानवलोली. तेका लागोन निराशी जावंच न्हू, इतू सगळे कोश्ट दोग आसत, इतू सगळे त्रास आसत, इतू सगळ्यो कठिनायो आसत म्हूण निराशी जावंच न्हू. हीच जाणवाय. जायते फावटी आमी रोठाय आनी रडप एक प्रश्न, कित्याक म्हाका कोश्ट, कित्याक म्हाका कोश्ट, कित्याक म्हाका कोश्ट. कोणचें तूं सोदना, घोडे हांव देवा मानवलो जायत. मे बी आय एम एक्सेप्टेबल टू गॉड, देरफोर आय हॅव टू सफर एंड सफर एंड सफर. कित्याक आमी जायत फावट कितें दिसता, संवसारांत आमी फेवरेटिजम चोयल न्हू, तूं तरी मायंगे फेवरेट पूत, माय तुका सगल्या कोश्टांत तूं वाटायतली. आनी भोव कोण फामिलीन चेड्यां सवय जाता, चेड तरी फेवरेट, तें कांय काम करपाक गरज ना. इवन बोश लोगूच दुपा नाका, इवन जेच्या लोक, आनी आतां जेच्या लोक माय पाय जेयतलीं, कित्याक तेका आनी बडे त्रास, तेगे दांत कास्तीक पडत म्हणून हे भाशेन न्हू, कांय कोश्ट ना. पूण फेवरेट न्हू, तेका सारकें बस तेन्ना ढोंकी ट्रीट करया. पूण देवा बरें केस हें, तेका लागून भिवश न्हू, गोठ जावया. आयज शिव वर्तमानांत एक भुरग्या मुखार काडलो, हांव चिंतालो एक भुरग्या कित्याक मुखार काडलो, तिंग कितू वाडलोलीं आसतलीं. कित्याक सगळे फुडारी जावपा सोदताले. एवरी वन वॉन्टेड टू बी अ लिडर. हांव व्हडलो, तूं व्हडलो. तो म्हणना तूं व्हडलो न्हू, हांव व्हडलो. ते भाशेन तूं व्हडलो जातो जाल्यार वय तुका जायत प्रिविलेज मेळटल्योय, तुका जायत पर्क्स मेळटले, पूण तेज बराबर तुका जायत हापायतलें आं, तुका जायत बडयतलें आं, तुका जायत धडायतलें आं. आनी हें सगल्यांनी मतीन दवरचें. पवित्र सभेन तूं वयर सरोंक सोदता, फुडारी जावंक सोदता. आनी आयज फुडारी न्हय फकत ऑफिशियल हायरार्की, आयज ले पीपल लोक कितलीं फुडाऱ्याच्या पोजिशनाक आहात. जाय तें सोंसूंक पडटा, जाय तो मार हाच पडटा आनी जाय तें भोगूंक पडटा. आयज हांव फुडारी जावंक सोदतात पवित्र सभे, वी वॉन्ट टू बी लिडर्स इन लिडरशीप पोजिशन इन द चर्च, बट आम कोणें कांय म्हणच न्हू.
पाद्रीन मुश्ण तेचो लोकांनी मुश्ण आनी मातशें सोळ्यार रोखणी रेजिग्नेशन घेवन येताय फादर हेंचो एम गे रेजिग्नेशन हांव सोटां म्हाका हेणें एश म्हळें म्हाका हें तेश म्हळें प्रितीच्या बाबडीनो ह्या पासत हें करात देव सांगता पयल्या वाचपांत तुमगे तरी आत्मी तुम म्हज्या हातीन गायल्यार हांव तुम केन्ना विसरतलो विल आय एवर फॉरगेट यू विल आय डिजर्ट यू हांव सांडून वेता मनीस सांडून वेता कोश्ट दोग येईल ते दोना पूण देव सांडना पूण आमी ती मातशें कॉमेंट्स जाल्या पुरो समथींग दॅट इज इरिटेटींग फॉर अस वी जस्ट वॉन्ट टू किक इट आवट ह्या पासत चतूर रावचें ह्यो बारीक लोकांच्यो उलोवण्यो लोकांगे तापसाण्यो लोकांगे खबरो आनी कागाळी कंप्लेन आमच्यान जायना जाल्यार महा पर्सिक्युशन द ग्रेट पर्सिक्युशन येता दोना आमच्यांनी कित जातलें आमचें आमी डिजर्ट कोतलीं काय देवाकू आर वी गोईंग टू फॉरगेट गॉड टर्न आवर बॅक्स टू गॉड आनी से देव नाका आमकां संवसाराची मोज जाय संवसार कितें बरें बरें दिता तें जाय चिंतात तूं मानवलोलो न्हू वोय वोय हांव मानवलोलो जाल्यार सगळे कोश्टोक आपणाय विठोनेंग आमी गायन गावुया C14 देणी आमची पान 30 आनी 4 C14 पेज 34 देणी आमची बेजोराटा आमची गरजा तातून घालता आमची मोना तूं कोरविता स्वीकार करपूर तातून म्हाका गोवा उलो अंतराराटा दाकात सोरोस समोर पिता आमचे सुखदू सोर्वे जोहिता वाडून देमून विनोद करता म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातात हे बलिदान आपल्या मनातल्यानी मोहिमेन आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस म्हणून घेवन मोहिमेवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पित हांव तो वाकाणणीचो योद्न देवतांच्या मुन्यारपणान तुजे मुखार पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी पोरमळी दुपावरी तुजे मुखार सदांच चडूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाबा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैवश आमी करून खावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय पातकांतले आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकपार मरची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मनाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोटजा तुका जोडून घेतली देखून देवतान समेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता Sarvona tuja wojwowa usorgi ukazuj sun sorve sporaci nami jednaka sun usorgi ukazuj sun
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जालो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक हो पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आकेपितिमेचे तुझे सर्वेस्पर आकेपितिमेचे विस्तावले तेचे पवित्र सेवेचे गुडासखोर आनी फ्रांसीस आमच्या बॅगोन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगान वाडोय. सर्वेस्परात तुझ्या चाकरा पॅट्रिक आनी चाकोरनी लिंडा त्याचे काकूट कोर तुवें तांकां ह्या संस्थांत आपोवन वयली. तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले, तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावन पुनर्जिवनपणाचो भरोसून धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूट कोर. तांकां दिसता कठीण मेल्ल्या समेस्तांक तुजे तोडजोडीक मुखार मोठ पडूंक फावो कोर. आमाय समाची दय कर मी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बायगोन दर उता आनी सोटकत मानवल्या ते सगळ्या भक्ता बरोबर सास सुखाक आमकां वांटो दी. त्याच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडभंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत चवेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमचे ककलूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमचे ककलूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवें जेम तेरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावया D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो पान 60 D23 पेज 60. जिविताचें उदक पियोग्योचे दानेल्यारू जिविताचो उंडो घेवचे उगेल्यारू जिविताचे उदकारू पियोग्योचे दानेल्यारू जिविताचो उडोरू कावू घेवचे उगेल्यारू आमचो आत्मो दानेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका गावू गावन येता आमचो आत्मो दानेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका गावू गावन येता शानोची आवाज घेवया केन्नाच ताका लागची नाका मुरीस मोची सोशी आया तोय केन्नाच रुगेचो ना पुरुषान मोची आवाज घेवया केन्नाच ताका लागची नाका मुरीस मोची सोशी आया तोय केन्नाच रुगेचो ना. प्रार्थुया भो मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याचे गोठायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. चोत्राय दोची आयज 2 इंतेसांव आसात तर जेन्ना 2 इंतेसांव आसता पाद्री शिमितेरींत येतलो आनी मोदेंकोत कपेल मोराशी रावन मागणें करतलो मागीर म्हणूंक नाका तेगे फोंडार रावलो मुगे फोंडार रावना
एगे फोंडा रावलो आमगे येवंक ना ह्या पासत पाद्री मोदेक वता. So if there are two intentions, priest will stand before the sanctuary chapel and will pray for the dead. हाची सोत्राय दोची आनी शिमितेरींत ओगेपण आनी मांडावड सांबाळची. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F22 तुजो धर्म परगोटणार कोर पान 9 आनी 6. F22 पेज 96. Zuja wasa, zuja Boga, zuj wargota, zuj ulojka. Trójamy, tulka porgotu, toj bridi